कांय दिसां पयलीं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस हांच्या जोड पालवान म्हादय बेजिनाचेर सर्वे केल्लो। कर्नाटकान म्हादयचें उदक वळयल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम जातलो, गोंयचेर तितलोसो परिणाम जावचो ना, कांय प्रमाणात जावये म्हूण रिपोर्ट सांगता ते प्रमाण म्हादय वळयल्यार गोंयाचेर तितलोसो परिणाम जावचो ना। म्हादय अभयारण्याच्या उत्तरेक परिणाम जातलो। मांडवी आनी खोर्जुवे कॅनलांत न्हंय येरादारीकूय परिणाम जावचो ना। मांडवीत भरती सुकती खातीर न्हंय येरादारी वेवस्थीत चलतली। प्राधिकरणान भांडुराचे 2.28 TMC उदक वळोवंक मान्यताय दिल्या। गोंय कर्नाटक सीमा भागाचेर व्हडलो परिणाम जावचो ना। NIOच्या ह्या रिपोर्टा वेल्यान RGPन सरकाराचेर फोग काडलो। हे 3 सायंटिस्ट मेळोन गोंयचो निसंधान आनी म्हादयचो निसंधान करपाक फुडें सरलेले आसा। गेले ते मिटिंगेन आमी सांगलेलें की आमकां सायट इन्स्पेक्शन जाय, आमकां वचोन पळोवपाक जाय की थंय म्हादय कलसा बंदरा डायवर्जन जें जालां थंय वचोन पळोवपाक जाय कितें तर चल्लां। येदो व्हडलो समज रिपोर्ट आवट केल्लो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूटान आनी त्या इन्स्टिट्यूटान रिपोर्ट आवट केल्यार ह्या WRD डिपार्टमेंटाक अजून पर्यंत खबर ना काय कितें? इतले जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजीन आसा आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले, म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्चुअली एक्सपोज जाता आनी सिस्टमॅटीक पावल मारता। सिस्टमॅटीक हे गोंयची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचो प्लॅन करता। NIO आसा गोंयान, सायंटिस्ट काम करता गोंयान, रावता गोंयान आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन। आनी गद्दारी करपाक तांकां कोणें सांगला? आमकां दिसता ह्या BJPच्या वयल्या इंजिनान सांगला ही गद्दारी करपाक। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।